सामातेवाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्ता. तिरवोबांचे विशांत सवाल. तवळ फारिसे व फाटीं गेले आनी जेजूक ताच्याच उतरांनी समजावंक तांणी एक मतलब केलो. अशें आपल्या शिसांक तांणी हेरोदीच्या पक्षवादी सांगाता जेजू सरशीं धाडलें. ते येवन म्हणाले, मेस्त्री, तूं सत्वादी म्हूण आमी जाणाव. सता प्रमाणे देवाची वाट शिकयतना तूं कोणय मनशाची पर्वा करिनाय, कित्याक मनशांच्या तोंडा पुरतें उलोवन नेनाय. तर तुका कशें दिसता? सांग आमकां. रोमाच्या चक्रवर्तीक आमी तिरवो दिवचो आमच्या कायद्याक समा की विरोध? जेजू तांचो घात जाणा आसोन म्हणालो, कपट्यानो, कित्याक तुमी म्हाका पास मांडूंक सोदतात? तिरव्याचे एक नाणें म्हाका दाखया पळया. तांणी एक नाणें ताच्या हातांत दिलें. कोणाचें हें रुपणें आनी कोणाची लिपी? विचारी जेजू तांचे लागीं. चक्रवर्तीची म्हणून जाप दिली तांणी. जेजू तांकां म्हणालो, तर चक्रवर्तीचें चक्रवर्तीक दिया आनी देवाचें देवाक दिया. ही जाप आयकून ते विस्मीत पावले आनी ताका ते सोडून सरले. देवाचें उतर हें, वखाणी तुका क्रिस्ता.